मानून आयल्या पूर्वज आमचे मनीसपणाचे नाते केदे भिराकूळ अरिश्ट आयले फिरूक ना आमचे माथे आयज भास बदलली सैम बदललो विचारांचे खतखते शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा अरे इस्कॉल सुरू जावचे जाले सत्री बॅग बरो काढून पुसून दवर आणि आता वच आणि त्या तात्या टेलरा कडेन मेळ कपडे शिवून जाले जाल्यार पळय थंयच गेल्लो त्याच्याकडे घे म्हणून कपड्यांची राशी आसा उलोवपाक लेगीत फुरसत ना तरी तुका सांगतालो मरे हांव त्या भास्करा कडेन दिवया म्हणून तो कसो फटाफट शिवता अरे फटाफट शिवता आणि फटाफट उसावता कळ्ळें मरे आनी मागीर परती मार शिलाय तातो पळय आसा तो आमचो सच्चो आल्फियाद कळ्ळें मरे आमचे ते फेती उणी घेता तुजे ते दादी परवार वसंत मालो तो मडवो ही आमची मरे सगळीं कुळां ही कुळां सांबाळीत उरलो म्हणून तूं कुलवाडी उरलो घरात कितें आसा तर हे दळदीर खोरे कुदळ नागर गुठे आनी हे पाडे अरे पाड्या बुद्धीच्या आमचे कडेन हो येदोसो शेताचो कुडको आसा हें आमचें भाग्य म्हणून समज नाजाल्यार आमकां कितले त्रास जावपाचे जाणा तूं आनी फाल्यां ह्या शेता खातीर आमी जगतलीं जग मेलें तरी आमी जगतलीं मरची ना पूण मरत मरत जगतली त्या शांतारामाक पळय एक शेत विकले ते दिल्लीकाराक आनी फ्लॅट घेतलो म्हापशा दुसरे शेत विकले आनी 4 व्हिलर घेतली आनी आपल्या दोनूय पुतांक बुलेटी तुवें म्हाका नातू म्हणून कितें दिलें अरे बाबा जो मेरेन हांव जितो आसा तो मेरेन हो शेताचो कुडको हांव विकचो ना कित्याक म्हाका म्हणलें ती जाणट्यां कडल्यान मिराज म्हणून मेळ्ळ्या तूं बरो शीक व्हडलो जा बरी नोकरी कर भरपूर पयशे जोडपाक लाग आनी मागीर मरे तुका जाय तें विकतें घे आनी नाका तें विकून उडय शिकलो म्हणून नोकरी मेळटली हे मरे उतार आतां आज्या खूब पोरणे जाले तुका सांगल्यार कळचें ना तूं धापट तुजो नागर ह्या पोराची म्हणून कांय चूक ना तो पळयता न्हू शेतान लोक माती भरतात शेतां पुरयतात थंय घरां बांदतात कॉन्क्रीटचे बंगले बांदतात आयची पिळगी म्हाका दिसना आनीक फुडें म्हाजे कडेन शेतां ओपूंक जातली कशी हे अंदूच्या निमाणें आसतलें तोप्पा हे तूं वर्सांच अशें म्हणटा हां पूण पावस जसो शिंवल्लो की ना कोंबो कसो शेतान वचून वावुरताय मरे पावस आसूं वा वत तुजें आसात जोत आज सकाळीच नातू म्हणटालो तूं कितें तासता रे काय म्हणून अरे बाप दत्तू अप्पा तूं सदांच सगळ्याचें कित्याक नाचताय रे हेचें तशें ताशीत आसताय कितें जालां रे अरे गोयना जें चुकीचें दिसता जें म्हाका वायट दिसता ताका जर तूं तासता म्हणटा न्हू जाल्यार मरे म्हाका ताचे बद्दल कांयच वायट दिसना पूण एक लक्षांत दवर देवळा फाटल्यान कोण गाराणें घालताय पळय तें म्हाका आवडना पूण दत्तू अप्पा सगळ्यांचीच वायटपणां कित्याक घेताय रे तिट्यार लोक कितें म्हणटा खबर आसा तुका कितें म्हणटात पिजलेले तोंडाचो म्हणटा तुका अरे तूं जेचो जो उलयता पळय तेचेरूय उलयताय आनी कोण कांयच उलयना ताचेरूय उलयताय मरे तूं मागीर कितें चुकलां जाल्यार ताचेर तूं उलोव नाका म्हणटा मागीर वाच्याक कोण फोडटलो रे हाका उबो कितें रावला तेंय बरोबर धर नांगर हां कितें करया रे मातशें पाचारे मारता कितें करता रे एक मातशें तापडटा रे
दत्तू आप्पा म्हाजेर एक फावर करशी. कसलो फावोर? कितें आहा मरे एक पिकअप मरे सिमेंट आनी रेंव तुज्या शेतांतल्यान व्हरूंक. कित्याक म्हणून? अरे कितें सांगूंक तुका, म्हाजी व्हडली सून किरकीर करता रे. तिका खंय वेगळो चार जायो, घरांतलो रूम पावना म्हणून एक शेतान मरे ल्हानशी मठी काडटा. तरी म्हणटा हो गोयना शेतान पाटलो पाटलो भरून माती उडोवन उड्यार करता तरी कितें? आतां कळ्ळें. उडो भरपाचो, शेतूय भरपाचें आनी मागीर ताजो उडो करून थंय मोठी बांद. अरे दत्तू आप्पा, आमच्या जाणट्यांनी आमकां शेताचो कुडको सोडून एक जमनीचो कुडको दवरला रे. आमकां कांयच दवरूंक ना मरे. तशें जाल्यार मरे गोठ्यान म्हशीची शिंगां एकामेकाक आपडटात म्हणून मरे दरेका म्हशीक वेगळो गोठो बांद. कितें रे? आतां म्हाका एक सांग, तुजी गात्रां आतां थकल्यात. फाल्यां जर तूं आडवो जालो, कितें दुयेंस जालें जाल्यार तुका एक कुयां दिवपाक पेजेची नाल्यार कसाय दिवपाक घरान कोण तरी नाका रे? वेगळो चार करता खंय. तेंय खरें. लागीं यो. कितें म्हणटा? घरान मरे त्योच मातयेच्यो चुली, आमगेरूय तेंच. पूण हांव बत्तां. पूण हांव आतां कितें करूं म्हणटाय तूं? तूं मरे थंय तेंडली, दोडकी, मागीर वांयगी, तांबडी भाजी अशें कितें कितें लाय. आनी पीक येता पळय ते पाटले पाटले भर आनी थंय रस्त्यार मरे वचून विकूंक उबो राव. पळय कळटलें तुका कितली उमेद जाता पळय ती. हे आतां पळय जे भायले विकूंक येतात रे, ते कोणूय तांकां विचारता खंयची, ते मागीर आमच्या पोरसांक शेतांतले बोट दाखयतात. तूं हे वीक, तुका कितली उमेद जाता ती पळय. हेंय खरें तुजें. आतांच म्हापशां वयता आनी म्हापशां वचून बियां घेवन येता हांव. म्हापशां कित्याक जाता रे? सोड नागत. हांवें हाडलेली आहा तुजे कडेन? हय दिता तुका. बरें 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 तर मेळचे. राव बियो घेवन वच. ओ दत्तू आप्पा, घातले रे रोव भिजोवपाक? अरे ह्या गरमेन आतां त्या रवान आमकां भिजोवपाचो वेळ आयला. आनी उमच केन्ना घालतय? तुझा करतना म्हाजाय मातसो भोड्डून दी. अरे त्याच खातीर हो फाळ घट करता मरे. ह्या फावटी निमाणी ओखणी करतय. पूत म्हणटा तुज्या कडेन जमा जाल्यार कित्याक त्यो राटी घेवन बसलय? इकून उडयता शेत. आतां मरे हो सांवार सगळे कडेन येतलो, सगळ्यांचेर होच सांवार येतलो. आनी मागीर मरे शेतांनी तुमकां मरे फक्त कॉन्क्रीट आनी प्लॅस्टीक भरलेली दिसतली. एक याद दवर, नितळ वारें म्हणजे कितें पळय तेन्ना कळटलें तुका. शेत करचें म्हणजे सगळो वावर घेवन बसचो पडलो ना. नागर, नागरणी, पेरणी, लुवणी, मळणी, नागर, जातो, गुठो, जोत, बैल आनी गोठो. शेसल्या मनशाक जाय जाल्यार मरे वडे लेगीत घाटार पावतात. कळ्ळें? तूं फाल्यां शेतान देंव, मागीर तुका कशें कितें तें आपुणूच कळटलें. आनी तूं उमच केन्ना घालतय? आतां पावस मातसो शिरशिल्ला न्हू रे, जमिनूय ओली जाल्या. पळोवया फाल्यां घालचो म्हणटा. तसो जाल्यार फाल्यां आमी खोरां घेवन येतय आनी शेतान इल्लीशी नडणी इल्ली ती तासून घेतय. यो, पूण एकटो येवं नाकाय. येतना चेड्याकूय घेवन यो. तेकाय कळोनी आपलें शेत खंय आसा तें. हय रे दत्तू अप्पा, सामकें तुझां. सांगतय मी तेका, जो पर्यंत मी आसा सर तेका शेतान वचपाची गरज ना. पण मी मरतकूच जेन्ना हें शेत विकून कोटया रुपयाची सपनां रंगयतलोय बघ, तेन्ना सोदतले खंय शेत आहा ता. पण त्या वेळार तुका कोण एक दाखोवचो ना खंय शेत आहा. तेन्ना झग मारून येतलय. बरा येतय मी. अरे शेसल्या, हां धरया मरे जोत, हय रे. धरया रुमडी. चल कर हिरी 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 रे. हे हे हिरी उडल्या. हिरी उडल्या. तू येड का? चल देवलं. हे हे होय. पाचव्या नोटी परस हिरवी चार शेतां करात. पाचव्या नोटी परस
हिरवीचार शेतां करात, फाल्यां घडये पयसो आसात पूण पेजेचो गोठो नासात, पेजेचो गोठो नासात. अरे पाड्या बुद्धीच्या. ओके. तशें जाल्यार हांव फाल्यां खोरें घेवन येता आनी शेतान मातशी नडणी येयल्या ती मातशी ना राव राव.